Minister Ramesh Tavadkar has announced a long-term human development initiative aimed at employment generation and skill building. He said a team from Delhi has been invited to prepare a roadmap for job creation which may take 6 months to 10 years for full result. As a part of the plan, a staff selection permanent coaching center will be set up in Kankona to train candidates for competitive exams. From April 15th, a police recruitment training center will also begin offering 1 month and 3 month courses for aspirants applying to GPSC and other government posts. He also announced a program for women to be trained in making kumbi saris with a stipend of up to 15,000 per month for 1 year. डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमी सगळे जातले ना आमकां हाजे फुडें मनशाचो डेव्हलपमेंट करपाचो गरज आसा. विचार मनीस केंद्रबिंदू लक्षात दवरून आसता तो सुखी समाधानी आसचो ह्या दृश्टीन विचार करता आनी ताजो एक भाग म्हणून जे आसा न्ही म्हणजे कालच हांवें एक दिल्लीच्यान टीम आपयल्ली. दिल्लीच्यान टीम आपोवन जे आसा न्ही कशा तरेन आमी रोजगारक्षम प्रकल्प करूं येता ह्या संदर्भांतल्या डिटेलिंग चर्चा जातली. साधारण आनीक 6 म्हयने वतले म्हणजे साधारणचे फुडले 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां तो रोडमॅप आसा न्ही तयार करता. हो एक पार्ट. दुसरो पार्ट जो आसा न्ही आमी आज नोकऱ्या संदर्भात गेले आसा जर जायत की आमकां स्टाफ सिलेक्शन लागता. स्टाफ सिलेक्शनाचें एक परमनंट कोचिंग सेंटर काणकोणाक आमी सुरवात करता. म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाच्या प्रोसेसाक कशें वचपाक जाता तें आनी तातूंत पयलो आसा न्ही फाल्यां 15 तारखेच्यान आसा न्ही पुलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करता. पुलिसांक जे आसा न्ही ट्रेनिंग जे आसा न्ही तांकां सकाळ साधारण 1 म्हयनो आनी फुडले कोर्स जे आसा न्ही CBT हाजे खातीर जे CBT खातीर तयार जावपाचे ते 3 म्हयन्यांचो कोर्स आसता. मागीर 3 म्हयन्याचो कोर्स तांणी कंप्लीट करपाचो आनी हेचो जे स्टाफ सिलेक्शन दृश्टीकोनांतल्यान तांणी ज्या ज्या पोस्टाक तो एप्लाय करूंक सोदता म्हणजे तो GPSC एप्लाय करूंक शकता, तो आनी सकयली पोस्टां एप्लाय करूंक शकता, आनी कितें क्लरिकल पोस्टां एप्लाय करूंक शकता. त्या बेजाचेर तांणी तांकां कोचिंग दिवपाचें ताका सिलेबस जो आसा तो आमी प्रचार करता. तातूंत एक तो पार्ट म्हणजे जास्तीत जास्त आमच्या प्रयत्नांतल्यान ह्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान काणकोणच्या तरुणांक नोकऱ्यो सरकारी कश्यो मेळपा येता हाजें एक आमी परमनंट संदर्भांत विचार करता. आतां पुलीस भरती सुद्दां जाता न्ही पुलीस भरतीक आमी आमचो नंबर कसो वाडचो त्या दृश्टीन विचार करता. आनी फुडलो जो पार्ट आसा वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा न्ही एग्रो बेज आसा टुरिजम बेज आसले बाकी हे सगळे प्रोजेक्ट आसा न्ही हाडून जे आसा न्ही आमकां किंवा ज्यो नोकऱ्यो किंवा ज्या ज्या हाचेर आमी आज सगळ्यांत पयली आसा न्ही मे म्हयन्याचे 1 तारखेच्यान न्ही आमच्या ज्यो कुणबी साडी आमी तयार करता ताज्या हँडलुमाचें परमनंट सेंटर म्हणजे ती केवळ एक न्ही अशी कितलीशीच सेंटर आमी सुरू करपाक जाय. म्हणजे 1 वर्स पर्यंत जे आसा न्ही ताका ट्रेनिंग आनी तांकां स्टायपेंड म्हणजे एक 15,000 15,000 तांकां पगार म्हयन्याक ताका पगार मेळटलो आनी तो ट्रेन जातलो आनी फुडें ताका तांणी आपल्या घरान जे आसा तांणी एक मशीन घेवन जे आसा सुरू करपाक येता आनी तातूंत ट्रॅफिक किंवा बाकी संस्था कडेन आमचे ते सर्टन हें आसतले ताजे कडेन ते दिवंक शकता. अशा प्रकारचे गजाली करपाक शकता. आनी बाकीच्यो गजाली संदर्भांतल्यो लोणचें पापड भाजी जे मेजर थींग आसता ते कितें करप हांगा रिसोर्सीस कितें आसा आनी कितें करणे शक्य आसा ह्या विशयाचेर सुरू जातलें. आनी त्यामुळे म्हाका सगळ्यां कडेन मागता आमी पंच सरपंच आमी सगळ्यांनी सज्ज रावपाची गरज आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक प्रशिक्षीत करपाची गरज आसा. आमचो एकही मनीस आसा न्ही असो भुको निराश हताश आसचो न्ही ह्या करपाक गरज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे प्रयत्न करता जाल्यार की जनतेची साथ लोकांची साथ आसा न्ही की टॅलंटेड लोक आसा न्ही तांची साथ तितलीच म्हत्वाची आनी प्रेसाची साथ तितली म्हत्वाची. कारण तो प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तो विशय आज हांव कितें उलयतां तें लोकां कडेन पावोवपाचे प्रयत्न सगळे करता. त्यामुळे सगळ्यांचेच म्हत्व तितलेंच आसा. आमी सगळे जाण जे आसा ह्या सगळ्या प्रयत्नाक लागुया. विकासा बाबतींत आमी काणकोणाक खंयच कमी पडचे ना. म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की शेवटच्या टप्प्याक आमकां लक्षांक आयलें म्हणजे शेवटच्या टप्प्याक मार्च बजेट जेन्ना सोंपता लक्षांक आयलें की अरे बाबा आमगे 30 कोटी कमी पडटा. ती गजाल लक्षांक आयली आनी त्या आमी नॉर्मल जातलें अशें म्हणटा. आमी पयशे चड वापरले आसा त्यामुळे ग्रीन आनी रेड न्ही आमी रेडाक पडले म्हणजे आमचे पयशे आतां फुडल्यांच्यो फायली वचना. आनी तातूंत लक्षांक आयलें परत सांगलें सीएमान सांगलें की आमी अशी गजाल घडली आसा आमची फायल हें जायना आनी आमचे येदोळ म्हणटा मतदारसंघ आसा आनी ताणें वेळ केन्ना आसा न्ही 30 कोटीचें आमी अलॉटमेंट आमकां त्या क्षणां दिलें आनी आमी ते प्रोसेस करून जे आसा अवघ्या 8 ते 10 दिसां भितर आसा न्ही हे सगळे पयशे आज जे आमी फावंडेशन घातलो आसा न्ही ते 8 दिसांची प्रक्रिया ही 8 दिसांची प्रक्रिया पूर्ण केली. आनी त्या प्रक्रियेक जे आसा न्ही तसो आज तुवें संदेशभाव हें दिलो पळय बुके दिलो पळय आसा न्ही ताका खरें हें आसा वर्थ आसतो. म्हणजे ताणें त्या स्पिडीन ताणें गेलें एखाद्या मंत्र्याक किंवा एखाद्या दिसले ते वरून सायन करून हाडपाची तयारी आसता आनी ती ताणें केली म्हणून तो कौतुकास पात्र आसाच तो आसा. आनी अशाच झपाट्यान आमी काम करुया आनी खंय जर आमच्या
मतदारसंघाचा विकास करूया आणि तुम्ही जशा तरेन साथ दिता तशें साथ दियत रावात आणि आता सांगलें तशें तेन्ना मातशें लक्ष घालून आसा आनी 5 कोटी आनी ताजे वयर जाय रे ताज्या बसात आनी जे आवश्यकता आसा जी गरज आसा ते सगळ्या प्रकारचे विशय हांव ते 5 कोटीचे लिमीट रावचें म्हणटा तुका ताजे बरें करा कळ्ळें तुका ज्या असं जर जात न्ही म्हजें 1 to 1 बसून सुद्दां नसना म्हणजे केवळ आमी ते फक्त हाजे फाटल्यान लागनासतना केन्ना पंचायती जे आमी GI ग्रांट आसा ताजे फाटल्यान लागनासतना तुम्ही जर म्हणजे महिलांनी जर सारखे जर बसले असं जर जात नाही त्याच्यापेक्षा बरें सोल्युशन जे असेल तुमकां हांव दितां आणि त्यामुळे ते सोल्युशन जर घेतलं जात तुम्ही अरे हेच्याक बरें सोल्युशन हांव मरे म्हणटलें ते करचें अशें विनंती करून म्हाजे अर्ज करूंक शकता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.